ऑलमोस्ट 6 वरांचेर प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाची गरज पडटा, कित्याक आज सकाळी हांवें एक ट्वीट केल्लें की MRF ज्यांचो एक प्रोजेक्ट IPBन एप्रूव केला, म्हळ्यार 1200 नोकऱ्यो ज्यो तांणी सांगिल्ल्यो आमी दितले म्हणून, तातूंतल्यो 250 नोकऱ्यांचे इंटरव्यू फाल्यां नाथ पै शिक्षण संस्था MIDC कुडाळ हांगा एक जॉब इंटरव्यूज कुडाळाक जातात सिंधुदुर्गान, हो हांवें सकाळीं ट्वीट केल्लो आनी मुखेलमंत्र्यान तांकां वॉर्न करचें म्हणून आनी हें बंद करचें म्हणून. आतां हें म्हाका कळ्ळें कशें, म्हाका कळ्ळें एक कोंकणाय म्हणून एक थंय न्यूजपेपर आहा आनीक तुमचे विशयी एक इंटरनेट न्यूजपेपर ताजेर हें आयिल्लें आहा. दुसरें म्हणल्यार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS म्हणटा तांचो एडवर्टिजमेंट आहा, जो तांणी सोशल मिडियाचेर फामाद केला की फाल्यां अशा जाग्यार आसा. आनी तांचो धीरज परब म्हणून तांचो जिल्हा अध्यक्ष म्हणल्यार डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ताणें हें सांगलां की आमी हें ऑर्गनायज करतात. आतां हें हांवें बोवाळ केलो, मुखेलमंत्र्यान तें बंद करूंक जाय आशिल्लें आनी हें भायर तुमी घेवंक शकना. आनी IPBचे कायद्याचे खाला वायलेशना कितें जो पनिशमेंट आसा तो MRFान दिवंक जाय आशिल्लो. आतां जालें कितें, MRFान मुखेलमंत्र्याच्या OSDक एक मेल घाली की हें सगळें कितें येता तें सोशल मिडियाचेर फॉल्स आनी आमी फर्मागुडीच इंटरव्यू घेतात म्हळ्यार अर्थान म्हाका एक पिशेंट सुण्यान घास मारला आनी हांव मदींच असो उठला आनी MRFाच्या फाटीक लागलो. हें हाजो अर्थ असो जाता. आनी ती मेल धाडटकर मुखेलमंत्र्याच्या OSDक थंय एक OSD आहा जो काडटा आनी रिपोर्टरांक धाडटा आनी रिपोर्टर ते कांय चॅक करनासतना ती सांगिल्ली ती पूर्व दिशा अशें धरून तीच खरी म्हणून काडून ते घालतात. ताजे हांवें रेफरन्स गेले खेपे असेंब्लीनूय केल्ली की अशे मनीस दवरल्यात जे फोर्थ इस्टेट म्हणजे मिडिया कंट्रोल करतात आनी दीस इज द म्हणजे सारकें नेपालाक बी जालां पळय तें तशेंच जावपाचें मागीर. जे सगळ्यान व्हडलें मिडिया ऑर्गनायझेशन आहा पळय तांचें ऑफिस कशें लासता पळय तें पळयलां आसता तुमी नेपाळाक. तें केन्ना जाता जेन्ना अशे पात्रांव तांचे रुलींग हातून ऑर्गनायझेशनान रुलींग इन्स्टिट्युशनान बशिल्ले आसता ते सांगता ते बरयतात. फोर्थ इस्टेट म्हणटा ती सपोज टू कंट्रोल द अदर 3 इस्टेट्स, द लेजिस्लेचर, द एक्झिक्युटिव्ह एंड द ज्युडिशियरी. हें सारकें करता आनी लोकशाही उरता काय म्हणून तें चॅक करपाचें आसता. आतां कितें जालां गोंयांत मिडिया अशी जाल्या की तो सांगता न्ही मुखेलमंत्र्याचो कोण एक तो कोण तो कितें मॅगझीन एवॉर्ड विनर तो सादो कोण आसतलो बरयतालो हें तो बरयता सांगता तुमी बरयता आनी बरोवन कितें सिद्ध करूंक सोदता तुमी की विजय सरदेसाय उगीच ट्वीट करता. आतां हांव एक लोकप्रतिनिधी निवडून आयिल्लो, हांव तिसऱ्यांदा निवडून आयलो आनी हांव असेंब्लीन इश्यूज रेज करता आनी म्हाका संवय ना केन्नाच कितें अनव्हेरीफायड उलोवपाची आनी जर हांवें उलयना जाल्यार हांव माफी मागली. हांव खंयचीच वस्त आज मेरेन हांवें फॉल्स एलिगेशनां कोणाचेर करूंक ना आनी धर एलिगेशन केलें जाल्यार इट इज बॅक्ड बाय एविडन्स. आतां हातूंत कितें जाता तें पळय, हातूंत एक गौरेश गांवकार म्हणून असिस्टंट न्यूज एडिटर आहा गोमंतकाचो, ताणें ह्या धीरज परब म्हणून ताका फोनो घेतलो. ताचें कांय ना, थंय म्हणटा एक गोवा फॉरवर्ड म्हणून पक्ष आहा तांणी तांच्या लोकां खातीर एक आवाज उठयला आनी आवाज उठयला म्हणून तांणी फाटी घेतला. मराठीन तें म्हण आहा पळय चोराच्या उलट्या बोंब्या म्हणून, एक्झॅक्ट ते MRFाक लागता. धरल्या तुमकां सांगा मरे चूक जाली म्हणून, तुमी थंय सारके डिटेल दिल्ले आहा. डिटेल कितें दिल्या की 250 नोकऱ्यो 12 तारखेक ऑर्गनायज बाय MNS गोवा युनिटान ते नोकऱ्यो आसतल्यो. 17,500 ते 19,000 सॅलरी आसतली. लिव्हिंग क्वॉर्टर्स आमी अरेंज करतले. नाथ पै शिक्षण संस्था MIDC थंय जातलें. हें सगळें हांवें तयार केलें. कितें सांगूंक सोदता MRF की हें विजय सरदेसायान क्रिएट केलें.
सो बेसिकली ते एक्सपोज जाल्ले आहा आनी सरकारान आनी मुख्यमंत्र्याच्या ऑफिसान तांचेर एक्शन घेवंक जाय आशिल्लें, तांकां वॉर्न करूंक जाय आसलें की तुमकां आमी आउट ऑफ द वे वचून IPBचें परमिशन दिलां, म्हळ्यार सिंगल विंडो क्लियरन्स तुमकां दिल्लें आहा. कित्याक दिलां? कित्याक नोकऱ्यो क्रिएट करच्यो आनी आमचे तरणाट्यांक त्यो नोकऱ्यो मेळच्यो म्हणून. हांव त्यो फातोर्डा नोकऱ्यो दी म्हणून सांगना, हांव म्हणटा गोंयच्या तरणाट्यांक त्यो नोकऱ्यो मेळच्यो. कित्याक गोंयांत गोंयच्या सरकारान तांकां सवलत दिल्ली आहा. IPB म्हणजे ती सवलत. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन एक्ट म्हणून आहा आनी इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या अंडर जे आमी एप्रुवलां दितात इज टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट. स्पेसिफीक रिजन इज टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट. कितें जर तुमी हें करतात, कितें वायलेट करतात जाल्यार आमचे गोंयचे मुख्यमंत्र्याच्या ऑफिसान तांचेर एक्शन घेवंक जाय आशिल्ली, ताका वॉर्न करूंक जाय आसलें. आमचे गोंयचे मुख्यमंत्र्याचें ऑफिस कितें सांगून दाखोवंक सोदता की जे ऑपोजिशनान उलयतात तांकां पिशे सोडे चाबना म्हणून, हें दाखोवंक सोदता ते भलतेच त्या एजेंडाचेर वतात. अरे आमी गोंयचे मुख्यमंत्र्याक बोट दाखयना, पूण आतां हें तुमी करता म्हणून हांव आतां एलिगेशन करता की ह्यो सगळ्यो कंपनीक गोंयच्या सरकाराक हे भीत नात. गोंयचे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट बोल्सान आहा तेंच्या, तांचो मंत्री बोल्सान आसतलो, कित्याक ते सगळे असल्यो इलिगॅलिटीज करतात आनी हे मंत्री तांकां डिफेंड करतात एसेंब्लीन. आनी हांव हें सारकें ऑथॉरिटिवली म्हणूंक शकता, कित्याक हांवें बिलां कितल्यांदा मूव केल्लीं आहा की प्रायवेट सेक्टरान 80% रिजर्वेशन गोंयच्या तरणाट्यांक आसचें म्हणून. ते बील डिस्कशनाक येना, ते बील लॉ डिपार्टमेंटान घुसपता आनी कितें जाता हांवें परते घाला हे सेशनाक घाल्लें, तें येवंक ना. सो हाजो अर्थ कितें, तुमकां गोंयच्या इंडस्ट्रीन भितर गोंयचे तरणाटे नाका, तुमकां इम्पोर्टेड तरणाटे जाय. मागीर तुमी तांकां मतां दितात आनी तांचे घुसता तुमी जिखून येवंक सोदतात, ती वोट चोरी. सो बेसिकली हांव एक सांगूंक सोदतलें अशें की सरकाराक गोंयचो प्रायवेट सेक्टर भिना. तें जालां की सगळ्या कामाक गोंयांत एक मेन्यू कार्ड चालू आहा, इतले पयशे दी काम करून घे. MRF म्हणजे ताका परमिशन हांव मंत्री आसतना हांवें दिल्लें. कित्याक दिल्लें? हे असलेंच आसतलें, IPBचेंच क्लियरन्स आसतलें. IPB म्हळ्यार डजंट कम अंडर टावन प्लॅनिंग. पूण जावन सुद्दां तांकां हेल्प केल्लें आमी, कित्याक एक लोकल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करची म्हणून. आतां कितें करतात तुमी? सो एक हांव मागता पयलें म्हळ्यार मिडिया कडेन की व्हेरीफाय करचें. थोडे तरी इन्व्हेस्टिगेटीव जर्नलिझम म्हणटा तुमचे भितर जिदें दवरा, सारकें कोण बरोवन दिता तेच घालनाकात. ते लोकशाही खातीर घातक आसतात आनी मागीर तुमची क्रेडिबिलिटी डावन जातली. सरकारान कितें करूंक जाय आशिल्लें, सरकारान MRFाक वॉर्निंग दिवंकूच जाय आशिल्ली आनी जाता जाल्यार ते IPBचें परमिशन रेसिव्ह करपाचें फॉर वायलेशन. एकदां तरी सरकारान दाखोवचें की आपल्या भितर कितें तरी क्षमता आसा म्हणून, कितें तरी पोटन्सी आहा म्हणून. हो इम्पोर्टंट सरकार जाल्लो आहा. आज हो सरकार जो गोंयांत आहा पळय तो इम्पोर्टंट when it comes to creation of jobs. And the figures show it is the second highest unemployed state in the country. This is the figure from the Whale Engine. Program implement statistics and program implementation ministry चे CMI चे जे figures येतात ते दाखयता की आमी second highest unemployed state in the country. हे कित्याक खातीर जाता, कित्याक अशें सरकार न्हिदता आनी मागीर लांच घेता आनी उबी रावता. आनी ह्यो इंडस्ट्री गोंयच्या सरकाराक भिनात. आनी इट इज नॉट फार वेन गोंयचे तरणाटे नेपाळचे आपले तरणाट्यांनी जे कितें केलां ते बाबा हांगाय बी हेंच करुया म्हणून डेस्पेरेट जावन एक दीस हें चिंतपाक लागतलें आनी हें तांकां मूव करता, पुश करता सरकारूच आमचो गोंयचो बाय बींग इनएक्टीव. सो हें हांव तुमकां सांगूंक सोदता म्हणजे इतलेंच की पयलें म्हणल्यार मुखेलमंत्र्याचे OSD म्हणजे हांव डायरेक्ट म्हणटा कित्याक हें जे OSDक MRFाचें लेटर आयलें हें सगळें तुमच्या पेपरांनी भोंवलें. हें कशें आयलें भायर? MRFान बरयलां मुखेलमंत्र्याचे OSDक. तुमकां कशें मेळ्ळें तें? कित्याक तुमकां ताणें दिलें तें. तुमकां ताणें दिलें, कित्याक दिलें? तो दाखोवंक सोदता की हांव जें उलयतां तें फट म्हणून. सो ताका एक पयलीं कळपाक जाय हो कोण OSD आहा पळय ताका कळपाक जाय ताचें नांव काडना वता, फुडले खेपे नांव काडटलो आनी मागीर बायोडेटा ताची कुंडली सांगतलो. हांव आतां काडना कित्याक म्हाका एक म्हळ्यार कितें इट इज नॉट करेक्ट.
just to name and defend somebody. But this is not defaming. I will have to name him. ताका एक कळपाक जाय की बाबा आमी ओगीच कशे उलोवपी न्ही, हांव एक रिस्पॉन्सिबल लोकप्रतिनिधी आनी ऑपोजिशनाचें काम आसता सरकार चुकता ते पॉयंट आउट करप. सरकारान चुकप ना हे सरकारान कॅर घेवंक जाय. ओ चुकले जाल्यार करेक्टीव मेजर घेवंक जाय ते सरकारान करूंक जाय. आनी सरकार करता. हांवें एलिगेशन आज सकाळी म्हजी ट्वीट पळय, हांवें गोंयचे मुखेलमंत्र्याचेर अटॅक करूंक ना, हांवें अटॅक केला MRFचेर आनी सांगलां की गोंयचे मुखेलमंत्र्याच्या ऑफिसान तांकां व्हेरीफाय करचे, वॉर्न करचे आनी हें बंद करचें आनी गोंयचे तरणाट्यांक ती नोकऱ्यो मेळच्यो. नाजाल्यार तांकां वचूंदी मरे सिंधुदुर्गां, सवाय जमनी आहा थंय. उसगांव प्लॅन बंद करून MRFान वचचें न्हय. कोणें दवरला तुमकां? फावोर करता तुमी आमचे. सो एक क्लियर तकलेन दवरात की आमचो पक्ष इररिस्पॉन्सिबली केन्नाच कितें उलयना आनी उलयलें आनी जर कितें सांगलें जाल्यार वी फॉलो इट अप विथ एविडन्स. हें एक जालें. दुसरें, सरकारा कडेन हांव मागतां की हें रिपिटेडली हें जाता. कितल्योच कंपनी हेंच करतात. IPBच्यो क्लियरन्स घेतात, मागीर थंय कारवाराक वतात, नाजाल्यार सिंधुदुर्गान वतात, थंय जॉब फेर लायतात. कितें चल्लां ही फकाणां? सिप्ला म्हणटा तें आनी आमचे फूल कॉन्स्टिट्युएन्सी भरल्या, सगळे भायले. सो एक आसूंक शकता अशें की तांचो जो कोण वयर ऑफिसर आहा तो आपलो गांवूच गोंयांत हाडूंक सोदता आनी तो थंय जॉब फेर लायता. सेकंड अशें आसूंक शकता की गोंयची भुरगीं जीं आहा ती इतले सॅलरीचेर काम करपाक तयार ना. ती म्हणटा चड सॅलरी दी आनी रायटली सो. आमचे स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग हाय आहा. सो तुमी सवाय भितर हांगा तुमी स्वेट शॉप्स चलयतात. चायनाक स्वेट शॉप्स म्हणून चलतात, म्हळ्यार कितें आर्म दवरून काम करपाक लायतात आनी एक शिफ्ट एक्स्ट्रा करून. तसलें तुमी हांगा करता आसतले, वीच इज अन इम्प्रॉपर लेबर प्रॅक्टीस. सो हे सगळे इलिगॅलिटीज आर थ्रायविंग अंडर द इन गोवा. वाय? Because of an impotent government, a government that gets bribed at every stage. आता हांव ही चार्ज करता, नाजाल्यार जाता कित्याक पडते पडते. एक एक्शन कित्याक दाखयना सरकार? एक फॅक्टरीचेर अशें छडी कित्याक मारना? दाखया पडटा तुमी तुमकां कितें तरी दम आहा. पडते पडते हें कित्याक जाता? कितें ती फॅक्टरी म्हणून लासूंक जाय एक्झिस्ट? हें करपाक जाय? इज दीस द सोल्युशन? इज दीस वॉट द गोवा गव्हर्मेंट वॉन्ट्स? So I call upon the government, especially the chief minister. आमचं सरकार असताना आम्ही जायचा हेल्प केलो. MRFचे हेच IPBचे परमिशन, हेच IPBचे परमिशन 1200 नोकऱ्यो करपाक म्हाका याद आसा की आमच्या वेळारूच आयिल्लें. IPB म्हणटा टावन प्लॅनिंग मिनिस्टर येना तातूंत. इट इज अ सिंगल विंडो क्लियरन्स डन बाय द इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड. पुणून एक कितें कसलें कितें टावन प्लॅनिंगाची परमिशन आहा, नॉट फॉर कन्स्ट्रक्शन पूण आनी कितें एलायड आसतात ती येतात. थंय म्हाका याद आहा की हांवें तांकां हेल्प केल्लें. हेल्प कित्याक केल्लें? बिकॉज इट्स क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट. सी, इंडस्ट्रीच्या अगेन्स्ट न्ही हांव. गोंयची इंडस्ट्री गोंयकारां खातीर जर करता जाल्यार आमी सपोर्ट करूंकूच जाय तुमकां. आनी MRF म्हणटा ती कालची पयलीची इंडस्ट्री न्ही. MRF म्हणटा थंय चर्चिल आलेमांव इंटरव्यून जावन दत्ता सामंत आयिल्लो तेन्ना तो स्ट्रायक ताणें मोडिल्लो आनी गोंयचे जनतेक तें सारकें दिशिल्लें. कित्याक एक कल्चर ऑफ स्ट्रायक्स वी डू नॉट वॉन्ट दॅट. सो आय एम नॉट सेयिंग दॅट MRF इज सम टॉम डिक एंड हॅरी. नो, बट चूक करता न्ही तूं थंय वता कित्याक? तूं खंय चॅक केलें की गोंयची जनता, गोंयचे तरणाटे येना म्हणून कामाक? सांग मरे म्हाका. ना, तुका सिंधुदुर्गाक वचपाक, हे कुडाळाक वचपाक गरज कित्याक पडली? कित्याक पडली गरज? तुवें गोंयांत ही जॉब फेर केली, गोंयांत जॉब फेराक रिस्पॉन्स बरो जालो ना म्हणून तूं थंय वता? दाखय मरे. तूं करीत ना, पयलींच जॉब फेर थंय लायता. हांवें तुका सांगता, आतां MD आसा IDCचो, तो प्रभिमल अभिषेक म्हणून. ताजे कडेन हांव कितलेच फातोर्डेचे भुरगे जे हांगा वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटीन काम करतात तांचेर अन्याय जाता, तांकां ट्रान्सफर करतात. खंय करतात? सिक्कीम. आनी दर वचना जाल्यार तूं आवट. हे सगळे कोण करता? हे भायले जे बॉस बसल्या तांचे, ते तांकां गोंयकारांक निखळायतात आनी आपल्या गांवांतल्या मनशांक हाडून गोंयकार करतात. हेच भशेन ती मोठ चोरी जाता. एक दीस हांकां सगळ्यांक रेजिस्टर करतले.
आनी मागीर म्हणटाले ना आमी हे जिखूंक शकना इलेक्शन गोंयकारांच्या मतांनी आनी खबर आहा आमी पडटा म्हणून नेपाळच्यान मतां सोदूंक भोंवतात आनी कोणा बरोबर फोटो मारतात. तो प्रेसिडेंट अध्यक्ष आहा तो कित्याक मारता सगळे समाजा कडेन बरोबर वोट हे फोटो कित्याक मारून घालता ते तांचेर निर्भर आहा हे फुडलें इलेक्शन तांचें. गोंयची मतां गेली ती गोंयची मतां कशी पडटली. गोंयांत तरणाट्यांक जर तूं नोकरी दिवंक शकना, गोंयांत नेपोटिझम चलता, गोंयांत अनएम्प्लॉयमेंट हाय आहा आनी गोंयांत करप्शन चड आहा, जाल्यार दिस इज एक्झॅक्टली द 3 रिजन्स नेपाल हॅपन. हे 3 कारणां खातीर नेपाल जालें जें कितें जालां तें म्हळ्यार एंटायर पॉलिटिकल इस्टॅब्लिशमेंटान तरणाट्यांचो फेथ गेलो. ओपोजिशनूय म्हणजे चोर, रुलिंगूय चोर, सगळे चोर लासून उडोवया म्हणून पार्लमेंटाक वचूंक घालया म्हणून. हे कित्याक जाता जेन्ना तूं एक एज ग्रुपाक डेस्परेट करता तांकां आनी पर्याय ना अशें जातकच मागीर हें जाता. आनी गोंयांत एक्झॅक्ट हेच पोजिशन जावपाक लागलां. फेवरेटिझम भरपूर चल्ला. गोंयच्यो सरकारी नोकऱ्यो फक्त तांचे केडराक ना जाल्यार त्यो विकल्यो वता हें सगळ्यांक खबर आहा. जॉब स्कॅम म्हणटा ती केस कोणें रजिस्टर केली, गोंयच्या पुलिसान रजिस्टर केली. हांव म्हणना हें गोंयचे पुलीस सांगता की नोकऱ्यो विकता म्हणून गोंयांत. अनएम्प्लॉयमेंट हाय आहा, फेवरेटिझमान जाता हें सगळ्यांक खबर आहा. सगळ्या कडेन तूं पळय आमचे लागींच तूं पळय कितें जाता तें. सो हें सगळें इज एन एक्झॅक्ट पोटंट कॉम्बिनेशन फॉर वन डे दीस टिकींग टायम बॉम्ब टू ब्लास्ट. आनी सरकारान हाची दखल घेवची आनी एक्ट करचें आनी दाखोवचें की आमी सरकार म्हणटी वस्त आसा म्हणून. गोंयांत आतां तुका सांगता टायम एंड अगेन गोंयची हांगा हॉस्पिटलां तें सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हणटा तें मॉर्ग जाल्लें आहा. थंय मनीस गेलो जाल्यार मनीस मरता अशी परिस्थिती जाल्ली आहा. थंय एम्ब्युलन्सी चलना, थंय तांचे दोतोर ना, थंय सोरोप जाल्ले हे दिसांनी सोरोप ब्रिडींग सिजन येता कोणाचो हाचो रसल वायपराचो आनी सगळे जे शेतान वता हांव सगळे गोंयकारा कडेन मागता उदक घेयात कित्याक हेच गेल्या आठवड्यान एक 4 जाण सुमार मेल्ले आहा. आनी आमचे आतां हार्वेस्टिंग स्टार्ट जातली. आतां हार्वेस्टिंग सगळ्या फातोर्डा हांवूच करता रे. तातूंत मनशाक भितर वचचो पडना, ते मॅकनायज जाता. पूण ते पळोवपाक पिकलां काय ना, शेत जालां काय ना हें पळोवपाक लोक वतात आनी तेन्ना तो घास मारता आनी आमचे कडेन एंटीवेनम ना. ही परिस्थिती आहा. सो गोंयांत सरकार म्हणटा ती वस्त आसा काय म्हणून. काल एक बरो व्हडलो प्रॉमिनंट मुसलमान एक्टिविस्ट ताका पॅरालिटीक स्ट्रोक आयलो. ताणें म्हाका मॅसेज घाली आपल्याक सकाळीं एडमीट केल्लो, रात मेरेन आपल्या म्हऱ्यान कोण दोतोर येवंक ना. हांवें हेल्थ मिनिस्टराक मॅसेज घाली की बाबा सरकार आसा म्हणटरी मातशें दाखय. आनी सादो न्ही तो मनीस, तुमी सगळे वळखतात ताका. कब्रस्ताना खातीर सगळ्यांत चड आवाज उठोवपी मनीस तो. ताची परिस्थिती ही जाल्ली. मागीर म्हाका दिसता खंयच्या मागीर म्हाका ते सुपरिंटेंडंट दोतोर बोरकारान हें जालां ना आमी हें केलें तें केलें कांय ना. दिस कंप्लीट कोलॅप्स ऑफ द गव्हर्मेंट मशिनरी इन गोवा. So then this is what is going to make people desperate. आता फाल्यां ह्यो जातल्यो काय ना मुलाखत इतकी जाली ना कॅन्सल केलें ताणें धरलें न्ही धरतकच तें कितें सांगचें पडटा न्ही कितें तरी. कितें सांगूंक सोदता तें कांय सांगूंक नाशिल्लें. अरे मागीर हें आमी सगळें तयार केलें. एक आसूंक शकता 17,500 ते 19,000 could be less salary, could be less. I am not saying it's less, could be. कित्याक हांव त्या एज ग्रुपांत ना टू एसेस. आनी थंय सवाय मेळटा हांगा म्हारग पडटा. पूण थंयचे लोक हांगा येतात पळय तांकां रावचें पडटा न्ही. आमचे लोक आमच्या घरान रावतात न्ही. सो दॅटफॉर द कॉस्ट इज रेड्यूस न्ही. सो हे सगळे फॅक्टर्स आहात. पूण वी हॅव टू लूक एट दीस दॅट आमी कायदो कित्याक केलो. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन एक्ट म्हणटा तो कित्याक केलो. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन एरिया म्हणून डिक्लेअर कित्याक करतात तुमी अंडर द इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड. हो कित्याक करतात की नोकऱ्यो तयार जावच्यो म्हणून आमी जमनीचें रुपांतर करपाक फॅसिलिटेट करतात. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड म्हणटा इज अ कन्वर्जन मेकॅनिझम टू कन्वर्ट लँड फॉर द पर्पज ऑफ इंडस्ट्री टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट. नथिंग रॉंग ऑन दॅट.
where the government thinks it's a green industry, where the government thinks it's going to create employment, we have to. नाजाल्यार आमचे भुरगे वचप खंय? लंडन भरले, आतां आयर्लंड भरपाक पावले. ही परिस्थिती आहा. म्हणजे ही बी परिस्थिती आहा की गोंयकार हिथ्रो एअरपोर्टाचेर चड गोंयकार दिसतात मोपांनी. हें हांव क्लियर सांगूंक शकता. मोपान पसून ह्याच सिंधुदुर्गांतल्यान लोक चड आसतले. मे बी सारकें एक्झामीन करून गेले जाल्यार. पूण कोंकणी चड आयकूंक येता हिथ्रोचेर, कमी आयकूंक येता मोपाचेर. ही परिस्थिती सारकी ठामपणान हांव सांगूंक शकता. नाजाल्यार वचून चॅक करचें. We have confirmed. No. Whether it might go through, they may say. No. Now they've listen. He's on record that district president of the MNS has said that they have made noise. Therefore, they have rescinded it. But they were caught with their pants down. It's a simple thing. It's been, you are exposed, and therefore you have taken a U-turn. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.